कारण अंत्रुज महानूच पयलीं कलाकारांचो मान. तुम्ही काडा लागले मुद्दाम चित्रां आसूं, भजन आसूं, गाणें आसूं, कीर्तन आसूं, खंयच्याय हातूंत जर आमचे अंत्रुज म्हालांतले लोक किंवा नाट्य कलाकार आसूं जाल्यार तो अंत्रुज म्हाल न्हय अशें म्हणटलें. आनी त्या खातीरूच हें म्हत्व अंत्रुज म्हाला लायला देव देवतांचो आशिर्वाद दिसता अशें म्हाका दिसता. हें म्हजें मत. आनी त्या खातीरूच अशा दिसा बाब आकाशान जे प्रयत्न केले कित्येक वर्सां केली त्या प्रयत्नाक फळ मेळपाक लागला अशें म्हाका दिसपाक लागला. आज जेन्ना ही गोश्ट 4 वर्सां पयलीं आमकां कळ्ळी म्हणजे प्रायर टू कोवीड तेन्ना आमी ताका असोच पंचायती आपूण सन्मान केलो. बाबा राजेशान सांगलें अशें अशें आसा ताचो सन्मान जावपाक जाय आमी केलो. आनी त्या नंतर आमी ऑल इंडिया लेवल स्पर्धा घेवपाची आशिल्ले म्हाका याद ना बरोबर न्हय. आनी इतल्यात सगळे बाब मिथीन ते बसून मिथीन म्हणजे आमच्या ट्रस्टाचो तुजो चलो बसून सगळे ठरयलें पूण कित्याक ना कित्याक लागून तें म्हणलें कोविड मेजर इज कोवीड. पूण एक अभिमान आसा ताका ताजे बरोबर आमकांय आसा कारण तो कोवळे पंचायतीचो भुरगो. पंचायतीकूय अभिमान आसा कारण ताजो सन्मान जावप एट नॅशनल लेवल हो फक्त ताजोच सन्मान ना. आज जी हांवें चित्रां काडल्या पळय त्या सगळ्या भुरग्यांचो आवय बापायचो सन्मान आनी आमचो सन्मान. इतले बरे आर्ट वेगळ्या तरेचे कलर्स सगळो एक मिक्सचर जावन हॅपीनस दसरा जावचो हांव सगळे कडेन मागता. आनी तूं अशेंच भरपूरशे रेकॉर्ड करचे कारण एक तरेची आमची संस्कृती ही रंगोली जल्माक आयली जेन्ना सीतेन गौरीक ती रंगोली घाल्ली आनी राम आपलो घोव जावचो म्हणून मागिल्लें. हे तिचो हिस्ट्री आहा विकिपिडिया सांगता आमी विकिपिडियांत वाचल्या. सो एका तरेन इट गिव्स यू अ लायव्हलीनस, हॅपीनस, सक्सेस, abundance of love in all directions and as well as good luck and health. हिंदू धर्मान खंयचेय प्रोग्राम खंयचेय कार्यक्रम दैवीक कार्यक्रम देवाक पावपाक पयलीं रंगोली घालता. त्याच प्रमाणे प्रश्न कुंडली म्हणाय खंयचेय दैवीक कार्य कितें करता रंगोली घालता. आनी अशेंच आकाशान हांवें म्हजें फिजिओथेरपी सेंटर चालू केलें तेन्ना लोकांनी म्हाका हांसलें की फिजिओथेरपी कोण खबर आहा कोणाक कितें खबर आहा. आनी त्याच प्रमाणे तुजी सुरवात जाल्या हांव देवा कडेन मागता की नॉर्मल रेकॉर्ड्सा पर्यंत तूं गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड पर्यंत पावू बिकॉज वॉट यू डू इज यू पोर्ट्रे युअर सेल्फ इन द रंगोली. अभिनंदन करता की ताचें एक स्वप्न आशिल्लें आनी म्हाका दिसता आमी डिसेंबराक ह्या क्लासीचें उद्घाटन केल्लें. त्या वेळार मिथिल ढवळीकर आनी म्हाका दिसता बाब पुरुषोत्तमूय आशिल्ले आनी उशा न्हय. आनी थंयच्यान ताची सुरवात जाली. आनी सुरवातीक म्हाका दिसता कमी भुरगीं येतालीं पूण ताणें ती जिद्द सोडली ना. हळूहळू करून ताका भुरगीं खूब येवपाक लागलीं. आनी म्हाका दिसता एशिया रिकॉर्डाक फोंडा तालुक्यांतली गोंयचो हो पयलो भुरगो रांगोळी खातीर आमचो पावल्लो आसा. खरोखरूच तेजें तोखणाय करता तितली कमी. आनी हें सगळें करता आसतना कोणाचो तरी एक आदार लागता. आनी तो आदार करतना म्हाका दिसता एशियाय बूक रिकॉर्डाक वतना ताका काही मदत जाय पडली ती माननीय सुनील ढवळीकरांच्या हस्ते ट्रस्टा थ्रू ताका त्या वेळार मेळ्ळी. जावपाक नाका आशिल्लें म्हणून हांवें रंकाश पोर्ट्रेट रंगोली क्लासीसूय बीन स्टार्ट केले. हांवें 3 डिसेंबराक फाटल्या 3 डिसेंबराक रंकाश पोर्ट्रेट रंगोली क्लासीसाचें इनॉग्रेशन जालें. सो आयज तुमी हे क्लासीसाचे भुरग्यांचे रिजल्ट तुमी एक्झिबिशनाक पळोवपाक शकता. सो खूब बरें दिसता की म्हाका कितें त्रास जाल्ले म्हळ्यार क्लासीस घेवपाचें कारण एकूच की म्हाका कोणें रांगोळी ह्या फिल्डांत रांगोळी कोणें म्हाका शिकोवनाशिल्ली. म्हळ्यार आयज काल कशें आसता की कोण आपल्याक कोण सारकें सांगना. म्हळ्यार म्हाजे कडेन स्किल्स आशिल्ले पूण म्हाजे कडेन कलर्स बीन म्हाजे कडेन नाशिल्ले. सो कोण तुका सांगनाशिल्ले. आनी कोणाक कशें आसता की कोणाक कोण वयर चलयला नाका आसता. सो म्हाकाय दिसतालें की म्हाजे वांगडा कितें त्रास जाले ते दुसऱ्यांक जावचे न्हू म्हणून हांवें ह्यो क्लासीसूय बीन स्टार्ट केल्यो. आनी वालोर म्हणटा हांव की तेंच्यांनी
2 दीस जाले सकाळी स्टार्ट करताले 9 रातची 10 सुमार वयताले आनी तशें तेंच्यांनी 2 दीस हें एक्झिबिशन सक्सेसफूल जावपाक तेंचो सगळ्यांचो हात आनी तेंच्यांनी खूब त्रास घेतले खूब हार्डवर्क आशिल्ले तितून तेंचे पेरंट्सूय बीन खूब वेळ तेंच्या वांगडा रावले तेंच्यांनी तेंकां खूब मोटिवेट केलें तेंका लागून एक जोरान मोठ्यान ताळयो जावच्यो की म्हाका दिवाळेचे हॉलिडे ऑल इंडिया रांगोळी कॉम्पिटिशन दवरपाक जाय म्हणल्यार कशें आसता की गोंयांत रांगोळीक तितलो इम्पॉर्टन्स दिना लोक तेका लागून हांवें आतां परमनंट रांगोळीचें इन्व्हेंशन केल्लें आसा म्हणल्यार रांगोळी सुद्दां लायफ टायम दवरपाक शकता एज अ आर्टिस्ट कशें जातालें की 8-8 वरां 10-10 वरां पासून आमी रांगोळी घालताले पूण खंय तरी ती पुसून उडोवची पडटाली म्हणल्यार कितें जीव बसतालो कितें वाट लागताली तेका लागून हांवें तेजें सगळें म्हाका म्हणटालें की रांगोळीक कितें फ्युचर आसा काय म्हणून पूण आयज म्हाका आकाश नायक म्हणून म्हाका फक्त रांगोळीक लागून लोक वळखता